आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कोविड वॅक्सिनेशन हाजे जनजागृताय करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पुराय जग अजूनही लॉकडाऊनचो खंय तरी विचार करता आणि भारत देशात वॅक्सिनेशनचेर अवेअरनेस कॅम्पेन सुरू जाता। सगळ्यात पयली हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता। आमचे भारताचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंग आणि त्याच बरोबर जे सायंटिस्ट आणि जो पॅथोलॅब जो दोन्ही लॅब्स ज्यांच्यानी वॅक्सिनेशन कोवॅक्सिन आणि दुसरे वॅक्सिन्स जे त्यांच्यानी भारत देशात त्यांच्यानी जगासमोर हाडले आणि त्याचा वॅक्सिनेशन कार्यक्रम पुराय देशात सुरू झालो आणि पहिल्या फेजीत 50 लाख पेक्षा चड लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतले। सांगपाक खूप खोस भोगता की गोंयांत सुद्धा म्हणजे आमचे डायरेक्ट वर्कर्स जे असतात हेल्थ वर्कर्स जवळपास 9200 लोकांनी हे वॅक्सिनेशनचा लाभ घेतलो आणि फ्रंटलाईन वर्करांतल्यान पुलीस आणि बाकीचे सगळे हांच्यानी कालच्यान सुरू जाल्ल्या वॅक्सिनेशनांतल्यान 2000च्या पेक्षा चड लाख 2000च्या पेक्षा चड लोकांनी वॅक्सिनेशन कालच्या दिसात घेतले। या सगळ्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता आणि या जनजागृतायेच्या निमित्तान त्यांच्यानी हांव पहिले फावटी अशा पद्धतीचो म्हणजे भारत सरकार आणि गोंय सरकार एकीकडे येऊन ही जी 60 दीस चलपी व्हॅनांतल्यान म्हणजे भारत सरकाराच्या जशें आत्मनिर्भर भारत वॅक्सिनेशन आणि त्याच बरोबर गोंयांत चलपी स्वयंपूर्ण गोंय या कॅम्पेनिंगांतले पुराय गोंयांतल्या 600 जाग्याचेर तांच्यांनी जो कॅम्पेनिंग करपाचें ठरयलां म्हाका दिसता निश्चितच आमचो जो उद्देश आसा आमी जेका म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर मुळात समाजातल्या शेवटच्या मनशापर्यंत कॅम्पेन पावची जावं ती आत्मनिर्भर भारत जावं ती वॅक्सिनेशन जावं ते स्वयंपूर्ण गोंय निश्चितच या कॅम्पेनिंगाच्या निमित्तान आमचो उद्देश जो आसा हो उद्देश सफल जातलो। आमी जशें म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल काडलेल्यो सगळ्यो योजन्यो आमी गोंय सरकारान इनिशिएटिव्ह घेवन आतापर्यंत 35 योजन्यो ह्यो लोकांपर्यंत पावपाक शकल्यो पण आता लोकांकडल्यान रिस्पॉन्स मेळपाक जाय। उरलेल्यो तेंच्यो योजना ज्यो आसा 80 योजना पर्यंत आसा ज्यो हर एक बेनिफिशरीज आसा ताज्या पर्यंत पावपाचो गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा आणि ताकाच लागून जावं तो गाड्याकार जावं तो नुस्तेकार जावं तो दूधकार जावं तो शेतकार आणि जावं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हाज्या सगळ्या पर्यंत आत्मनिर्भर भारतातले सगळ्यो योजन्यो सगळे फायदे या कोविडातल्या महामारीत सुद्धा आमी तांकां दिवपा खातीर आमी एक पावल फुडें मारला। त्यांच्यानी एक पावल फुडें येवपाची गरज आसा आणि निश्चितच म्हणजे गोंयकार भाव आणि भयणी या आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या सकयल मागीर नुस्तेकारा पासून टेक्सटायल पर्यंत ह्यो सगळ्यो योजना फुडें घेवपा खातीर आमच्या त्या खात्याच्या म्हणजे जे अधिकारी आसा तांच्याकडे संपर्क साधतले आणि आत्मनिर्भर भारत या योजनेच्या खाला काढलेल्यो हर एक योजना आम्ही सरकारच्या पर्यंत प्रयत्न केलो म्हणून थोडे मेळ्यो बट तांच्या कडल्यान प्रयत्न केलो आणि आम्ही 100% लोकांपर्यंत पावले हे सक्सेसफुल जातले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा। दुसरे वॅक्सिनेशनाच्या बद्दल जो गैरसमज आसा आणि त्याच बरोबर थोडेशे गैरसमज पसरयता वो गैरसमज दूर करून वॅक्सिनेशन घेवपाक आपले नंबर येतलो तेन्ना फुडें सरसावतले आणि वॅक्सिनेशन घेतले आणि गोंय राज्य आणि भारत देश वो कोरोना मुक्त जातलो हाज्या दृष्टीन माननीय मोदीजीन उलो मारलेलो एक पावल आम्ही सगळे जाण मारतले आणि निश्चितच वॅक्सिनेशन घेऊन गोंय कोरोना मुक्त करूया। हाज्याय खातीर वॅक्सिनेशनच्या कॅम्पेनिंगान तांच्यांनी सहभागी जाल्यात सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवपाक फुडें येवचें हे हांव समेस्त सगळ्या गोंयकारांक मागता। तांच्यांनी हेल्थ वर्कर फ्रंटलाईन हेल्थ वर्कर आणि ताज्या उपरांत गोंयचे सगळे नागरीक भावा भयणींनी फुडें येवन वॅक्सिनेशन घेवचें आणि गोंय कोरोना मुक्त करचो म्हणूनय हांव तांकां उलो मारता। तिसरे कॅम्पेन हांव खास करून जे इन्फॉर्मेशन ब्युरो हांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा की त्यांच्यानी गोंय सरकाराक ऑन बोर्ड घेतला की त्यांच्यानी पहिलेच फावटी जॉइंटली कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनिंगात तांचो हातभार आमकां खूप मोठ्या प्रमाणात लागला की पहिले फावटी गोंय राज्य सेल्फ रिलायंट जावपा खातीर आमी उलो मारला आणि मागीर ती ग्रामपंचायत आसतली म्युनिसिपालिटी आसतली इतकेच न्हय तर गावागावांतल्या नागरिकांक वचून त्या स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन वचून आपली चौकशी करपाची आपल्याक ही येवजण मेळटा काय ना हाज्या बद्दल चौकशी करपाचो निश्चितच अधिकार आसा। आमचो स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा ग्रामपंचायतीन सकाळी 9 ते 1 पासून बसता ताज्या खातीर तो पंच आणि सरपंच यांच्या खातीरच न्हय तर गोंयांतल्या लोकां खातीर बसता। गोंयांतल्या लोकांनी तांच्या कडेन उलोवचें 100% स्किमी त्यांच्यापर्यंत पावच्यो प्रत्येका खातीर आमी जशें म्हणटा वॉटर फॉर ऑल सॅनिटेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रिसिटी फॉर हावसिंग फॉर ऑल
100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट स्कीम ह्यो शेवटच्या मनशापर्यंत जावचो आणि त्याच दृष्टीन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेअरी कल्चर या सगळ्या बाबतीत गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून परत एकदा म्हणजे निश्चितच तरणाटे फुडें येवपाक लागल्या आणि गोंय या 60th इयर लिबरेशनात गोंय स्वयंपूर्ण जातलो जे मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हाका खात्री आसा. म्हणजे सगळे गोंयचे भाव आणि भयणी, सगळे शेतकार आसतले, दूधकार आसतले, नुस्तेकार आसतले, ह्या दृष्टीन फुडें येतले आणि गोंय स्वयंपूर्ण करपाक एक पावल फुडें मारतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आम्ही म्हटला की बऱ्यातल्या बऱ्या ग्रामपंचायतींक आम्ही अवॉर्ड दितले, बऱ्यातल्या बऱ्या म्युन्सिपालिटीक आम्ही अवॉर्ड दितले, बऱ्यातल्या बऱ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक आम्ही अवॉर्ड दितले. असे विविध अवॉर्ड जे बरे काम करता तांकां गौरवले वयतले, तांकां बक्षिसां दिली वयतली. आणि निश्चितच आम्ही दर पंचायतीक त्यांचो विशिष्ट प्रोजेक्ट करपा खातीर 50 लाख रुपया हेय जाहीर केल्या. बऱ्यापैकी म्युन्सिपालिटीकूय बी बरे काम करपी बरो प्रोजेक्ट दिवपाक आम्ही 50 लाख रुपया ते 1 कोटी रुपयापर्यंत म्युन्सिपालिटीकूय दिवपाचे आसा. याच धर्तीचेर म्हणजे गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतना, पुराय करता आसतना पुराय गोंय राज्य स्वयंपूर्णते वटेन व्हरूया. आमकां हाका सगळ्या जाणांक म्हणजे गोंय सरकारचे सगळे अधिकारी मदत करता पण पयलेच फावटी केंद्र सरकारांतले सगळे अधिकारी हांगा आसात. म्हणजे जे आज हांगा सगळी डिपार्टमेंटां केंद्र सरकाराची जी गोंयान आसा ती आपल्या परीन मदत करपाक लागल्या. ही एक बरी गजाल आसा आणि निश्चितच आम्ही 19 डिसेंबर पर्यंत गोंय स्वयंपूर्ण करूया. हाचो सगळ्यात मोठो सहभाग आमकां माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि अर्थमंत्री सौ निर्मला सीतारामन हांच्यानी 300 कोटी रुपया दिवन परत एकदा एक पावल फुडें मारला. आणि आम्ही फक्त आम्ही जशें म्हणटा की हो उत्सव न्ही तर हो उदरगतीच्या वाटेन वचपाचें पावल आसा, हे स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाचें पावल आसा. आणि गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर हर एक गोंयकार मदत करतलो इतकेंच सांगता. आणि ह्या कॅम्पेनिंगात म्हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. गोवा सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत वैक्सीनेशन अवेयरनेस और स्वयंपूर्ण गोवा इसके अवेयरनेस का कार्यक्रम आज यहाँ से स्टार्ट हुआ. निश्चित रूप से गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में 600 प्लेसेस पे ये कैंपेन चलेगा. और इस कैंपेन की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की भारत सरकार की हर एक योजना हर एक लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए इस वैन की तरफ से पूरे जो कलाकार हैं उनकी तरफ से पूरी प्रयास की जाएगी. और आत्मनिर्भर भारत की हर एक योजना गोवा के हर एक लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी. दूसरा जो वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस करना है लोगों के बीच में, वो पूरा कोविड वैक्सीन के बारे में पूरे आज फर्स्ट फेज में देश में 50 लाख के ऊपर लोगों ने जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने वैक्सीनेशन दिया. गोवा में भी ये नंबर 9200 तक पहुंचा है और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर का नंबर 2000 तक पहुंचा है. निश्चित रूप से हम इस वैक्सीनेशन लेके गोवा कोरोना मुक्त हो जाएगा, भारत देश कोरोना मुक्त हो जाएगा. इसी वैक्सीनेशन का पूरा अवेयरनेस पूरे राज्य भर में चलेगा और इसी को लेके लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे आ जाएंगे. द थर्ड वेव इज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा. गोवा सरकार की तरफ से हमने जो स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा करने की बात की है उसका भी कैंपेन है. उसके साथ में जोड़ के हम हर एक आदमी तक पहुंचेंगे और गोवा सेल्फ रिलायंट करना है. इसके लिए हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर और इसी के साथ स्किल एम्प्लॉयमेंट इसको सभी ग्राम पंचायत म्यूनसिपलिटी में सेल्फ रिलायंट करने की, गोवा स्वयंपूर्ण गोवा करने की जो बात चले इस कैंपेन भी सभी ग्राम पंचायत तक पहुंचाएंगे. इसी का कार्यक्रम आगे 19 दिसंबर 2021 तक डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि गोवा सेल्फ रिलायंट होने में आगे नंबर 1 हो जाएगा. और मैं इस पूरे कैंपेन को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं. इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ द भारत सरकार के इस मिनिस्ट्री के सभी जो पदाधिकारी हैं उनका स्वागत करता हूं और इस कैंपेन गोवा में लॉन्च करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं. सर आता पळोवंक गेल्यार सर 40 to 45% बेनिफिशरीज टार्गेटेड दिवपाक आपोयता पळय सर ते येनात सर ते फुडें वॅक्सिनेशनाक अशें कित्याक सर ते कित्याक हेजिटेंट आसा. मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी सी जो अवेयरनेस की कमी है और थोड़ा सा उसके वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के बाद थोड़ा सा लोगों के मन में जो डर है वो डर जाना चाहिए. डेफिनेटली इसके लिए हमारी कोशिश जारी है. सभी लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे आ जाए. सर आप भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं? पयलो म्हणजे हेल्थ वर्कर्स पडटले आमी आनी सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स पडटले. त्या खातीर तांचो जो नंबर आसा तांच्यांनी त्यांना येवचे. आणि जर निश्चित रूप ह्या म्हयन्यात आमकां मॅक्झिमम फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि हेल्थ वर्कर्स हांचो टार्गेट कंप्लीट करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. निश्चित तो कंप्लीट जाल्या उपरांत इवन जो रजिस्ट्रेशन फॉर द पब्लीक हाजेर सुरू जातलें आणि निश्चित
स्टेपान म्हणजे आमी जे सगळ्या PSCनी आनी हेज्या लेवलार ते पावपाक जाय थंयसर म्हणजे नेक्स्ट म्हयन्याचें जशें MHची गायडलायन आसतली वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर म्हणजे प्रायमरी सेंटर आनी हाजेर फुडें वयतले. Sir, do you also need a vaccination? At present my antibodies are very high. मिस इन्फॉर्मेशन कोण स्प्रेड करता तेंचे कितें एक्शन जातलें सर? मिस इन्फॉर्मेशन हे पळय प्रत्येकाक सरकारान एक्शन घेवपूच जाय अशी ना. मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता तेंच्यांनी निदान हेल्थाच्या बाबतींत तरी करचें न्ही. राजकारणा खातीर वेगळी करता ती बरी आसा हांव समजूं शकता कारण राजकारणात ताचो फायदो आहा. ओके वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकांक जाय जाल्यार खोटी इन्फॉर्मेशन सगळ्या जाणांक दीत आसता. निदान हेल्थ हो सब्जेक्ट तरी राजकारणा पासून सायडीक दवरचो असल्या लोकांनी जेंकां लोकांच्या मनान बेश्टी नाका जाल्ली मिस इन्फॉर्मेशन घालता तेंच्यांनी सायडीक रावचें आनी लोकांक चडांत चड वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर प्रवृत्त करचें कारण खूब म्हणजे भारतांत आशिल्ली दोनूय वॅक्सिनेशन म्हणजे आयज पर्यंत खंयसर सायड इफेक्ट दिसून येवंक ना आनी खूब बरो रिस्पॉन्स सगळ्या लोकां कडल्यान मेळटा. हांवें पंचायती कडेन एक्चुली हांव फाल्यां डायरेक्टली स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान हांव डायरेक्ट उलोवपाचोय आसा. तांकां जें सहकार्य म्हणजे तांचो प्रॉब्लेम आसा की तांच्यांनी थंयसर जो सेग्रिगेशन ऑफ वेट एंड ड्राय हे तांच्यांनी तांच्या पंचायतीन तांकां जागो दिवन करपाक जाय आशिल्लें. ते थोडे कडेन जावंक ना म्हणून तांकां दंड ठोठावला पण आमचे जायते पद्दतीन खंय कम्युनिटीजात जागे सरकारी जागे तांकां दिवन ल्हानशा जागेन तांच्यानी अशें सेग्रिगेशन सेंटर घालपाक जाय. ते तांच्या कडेन जावंक ना पण हांवें जेन्ना आतां म्हटलां की 50 लाख रुपयांनी दिवपाक तयार आनी दुसरे इनोवेटीव दे कॅन टेक दीस प्रोजेक्ट ऑल्सो आनी त्या पद्दतीन तांकां सहकार्य करपाची सरकारची तयारी टील नाव नॉट डिसायड. तो म्हाजो विशय न्ही सभापती पळयता. सर इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन ते स्टेट इलेक्शन